10:45 कॉल येयले फायर ब्रिगेडी वास्को की एक बायल बायन पडल्या म्हणून. आमी इमिजियटली हाफ मिनटान गेले आनी पयली ती बायन पडल्या आनी एक राजबाग धरून उबी आशिल्ली. तेन्ना तिका आमी जे इमिजियटली लेटर काडली. आमी 4 जण फायर फायटर येयले, एक लिव्हिंग फायर ड्रायव्हर आशिल्लो. देंवले, 2 जाण देंवले. ती देंवनाका पयलीं आमी येता, आमी अर्देक रावले, तिका हातीक धरून वयर काडली. तेन्ना मागीर तिका पुलीस येयले. पुलिशेन तिका मागीर ट्रिटमेंटाक कोटेज हॉस्पिटलान येयली. तिका कांय डेंजर ना, बरी हुशार आसा आनी आउट ऑफ डेंजर आहा ती. म्हाका दाजीन फोन केलो की दाजी पणजे आसा. दाजीन सांगला एक बायल पुष्पांजली पयली बिल्डींग आसलेली हांगा ती डेमोलिश जाल्लेली आसा. थंयसर एक बाय आसा. त्या बायन एक आमची म्युन्सिपालिटीची वर्कर, टेम्पररी वर्कर, ती फुलां काडपाक गेली दिसता हांगा ते आनी ती भितर पडली. म्हणल्यार हांगा कितें, हांगा कोण ना, हांगा कोणाक काय कळना कित्याक हांगा फूल जंगल आसा. पूण आमच्या हांगा शेजारी एक पल्लवी सरमळकर म्हणून आहा, ताका तेचो आवाज आयकपाक येयलो आनी तेणी तुरंत दाजीक फोन मारलो. दाजीक फोन मारतना दाजीन पुलिसांक धाडले. पुलीस येयले हांगा आनी पुलिसान खरेंच बरें काम केलें आनी रोखडेंच मागीर फायर ब्रिगेडूय येयली आनी त्या बायलेक काडली आनी ताका आतां आमी चिखली हॉस्पिटलान शिफ्ट केलेलें आसा.